क्षीणेचो जो विजय आसा तो व्हरून मायनॉरिटी कॉन्सॉलिडेशनाचेर घाला. तुम्ही कशें पळयतात? रिवर्स पोलरायझेशन म्हणून आयकलां तुवें ते घडलां तांच्या भितर. तांणी पोलरायझेशन करपाक ट्राय केलो की हिंदू एकठांय रावता आनी हिंदू आपल्या समोर रावचे आनी ताच्या खातीर देवाक तांणी विकून उडयलो. ही परिस्थिती आसा. पोलरायझेशन होली अलायन्सीस जेन्ना म्हणटा, स्वामी जेन्ना भारतीय जनता पार्टीच्या स्टेजीर बसता, दॅट इज वॉट कायंड ऑफ अलायन्स यू कॉल दॅट? वॉट डू यू कॉल दॅट? सो यू हॅव टू कॉल स्पेड अ स्पेड. यू कांट मिन्स वर्ड्स. आपल्याक जाय तेन्ना सगळें सारकें. ही परिस्थिती आज जेन्ना उत्तर प्रदेशान ते हरल्या, आज हांव पयलीं प्रेस कॉन्फरन्साक म्हणलें, आज परत एकदां सांगता, आज ते हिंदूंक ब्लेम करता. हिंदूंक ताणें काफीर म्हटलो. हिंदूंक ताणें अशी उतरां दिली की आज ते म्हणटा की अयोध्येक वता जाल्यार कांय थंय घेवं नाका म्हणून. नाशिकूय घेवं नाका, रामटेकय घेवं नाका, अशें खूब सलासर बाराज्यो हांगा सगळ्याक घाल्ल्या. म्हणजे एक देवानी हांकां दाखोवन दिलें की आपलो उपयोग राजकारणाक करनाका. आज म्हाका अजून ते पिक्चर याद जाता वेर मोदी हॅज बीन शोन बिगर दॅन राम, वेर राम इज बींग टेकन टू द टेंपल. म्हणजे केदो व्हडलो जालो मोदी. सो हू पोलरायज्ड? पोलरायझेशन वर्क जावना. हिंदू ह्या फाट सिरियसली हाज्यात रावलो वेर टुवर्ड्स डेमोक्रेसी. हिंदूनीच हांकां बुद्ध शिकयली आज. ही परिस्थिती आसा आनी अल्टिमेटली दे आर, एज ई सेड, विजय भवन म्हणला तशें, दे आर सोर लुजर्स. दे वील फायंड रिजन्स टू ब्लेम एनीबडी एंड एवरीबडी फॉर देअर लॉसीस. पण ही सत्य परिस्थिती आसा की गोंया सारक्या सुंदर राज्यान, गोंय सारक्या कम्युनल हार्मनी आसा त्या राज्यान तांणी दुफळी मेजोवपाचो प्रयत्न केलो. आनी हो प्रयत्न फक्त रिलिजियस ग्रावंड्सांचेरूच जावना. जाती धर्मा भितरय ट्रेड निर्माण करपाचे प्रयत्न गोंयान घडले. आमी फक्त ताका सकम जाले ना. आनी वी नेवर लेट इट बी यूज फॉर पॉलिटिकल.